15 days बॅक आमी हिंगाचे येयल्ले चीफ इंजिनियर स्टिफना मेळपा येयल्ले आनी ताका आमी प्रॉब्लम सांगलेली. सो तेन्ना सगळें डिस्कशन जाल्लें आनी तेन्ना एक आमचो जॉजीक सांगलेलें की थोडी काम सांगलेली तितून टायम बाउंड तेंक करपाक जाय. सो आफ्टर अनदर 15 डेजान आमी परते रिव्यू मिटींग घेतली. सो आयज ती आमची रिव्यू मिटींग जाल्ली. आयज मिटींगे आमचे दोनूय येई आहले, संजय दियारेल प्लस चिंचिणी प्लस आमचे जेई लागतात तेय आहले आनी डिटेल आतां डिस्कशन जालो. तिथे आमचे कंटिन्युअस पावर फेल्युअर जातात जावं आमची चिंचिणी बेल्ली आसतलो आनी आमकां संजय दियारेल बिगाडपाक लागता. सो आयज आमचे ऑलमोस्ट 1.5 hour मिटींग जाली तेमचे सगळे ही घेवन ऑफिसर्सांक घेवन. सो जायते डिस्कशन जालां आमच्या अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर जालां, ओवरहेड लायनीचेर जालां, आमचे जे ट्रान्सफॉर्मर अजून घायना तेजेरूय जाल्लें आहा. आनी जायत्यो आमी ताका हायलायट केल्ले आमचे कितें प्रॉब्लम ते एवरी इयर ती जाता म्हणून. सो आयज आमचे चीफ इंजिनियरांनी आमकां एक एश्युरन्स दिला नेक्स्ट वीक 2 दीस कंटिन्युअस 2 दीस आमची कॉन्स्टिट्युन्सीक तो पर्सनली येवन विजीट करतलो आनी जे जे कितें फॉल्ट आहा तो थिंगा हें करतलो, पर्सनली आयडेंटिफाय करतलो आनी एक वीक तांकां आतां येईक आनी जेईक तांकां टार्गेट दिल्ले कितले जे फॉल्ट आहा ते सगळी काडून प्रोग्राम करपाक. सो म्हाका दिसता आतां कॉन्फिडंट आहा कित्याक आतां प्रॉब्लम थिंगा सॉल्व जातले. कित्याक जे फाटले वर्सां जाता सेम प्रॉब्लम हाका परत स्टार्ट जावपाक नाका. ह्या मन्सुनाक तरी एटलिस्ट 50-60% प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय ताका एक एश्युरन्स मागला. कित्याक लास्ट मन्सुनाक सेम मन्सून आमकां फेस करपाक नाका. सो पर्सनली आतां नेक्स्ट विकान 2 दीस आमचो चीफ इंजिनियर वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीकूय आसतलो. जी प्रॉब्लम आहा फिजिकली तो वचोन चॅक करतलो आनी ते इन्स्ट्रक्शन दितलो आनी जे कितें एस्टिमेट करपा आहले तेंय ते ऑर्डर दिल्ले आहा ते एस्टिमेट जावपाक जाय. अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर अंडरग्रावंडाचे आमचे एस्टिमेट जाल्ले आहाय पूण अजून टेंडर जालो ना. सो तो आतां कितें फायनान्शियली कितें प्रॉब्लमा लागून हेडला पडला. पूण आमचो दोन हें केल्लो फेस केल्ले आहाय. एक आसोलना वेल्ली आंबेली ते सायड आनी एक चिंचिणी ड्रामापूल सालजा ती एक फेज आनी सेपरेट आमचे सांजे जे आरेलूय आहा. पूण तेज्या पयलीं आमचे ओवरहेड कितें आहाय त्यो तेजे एस्टिमेट केल्ले आहाय. तेजे आतां टेंडर जाल्ले लायन्स पयलींचे लायन आहाय सो थिंगा आमकां पावर फेल्युअर थिंगाय आमकां प्रॉब्लम जाता आनी कंटिन्युअस कितें खंय जाता तें आयडेंटिफाय करपाक आनी तें सोल्युशन काडपाक चीफ इंजिनियर नेक्स्ट विकान 2 दीस येवन तुमी सर्वे केलो आसतलो न्हू कित्याक म्हणून जाता म्हणून आमी जायते सर्वे केल्यात. एवरी इयर कितें डेली प्रॉब्लम जाता ते आयडेंटिफाय केल्ले. थिंगा आमचे स्टाफाची प्रॉब्लम आहाय तीय सांगलें. जशें आमचे जेई काम करता तेंय सांगलां आहा. जेई सारकें काम करिना. जेई काम करता तेज्या अंडर ते आमचे स्टाफ आहा तो तेज्या अंडर कंट्रोल आहा काय ना तें सगळें तेका एक्सप्लेन केल्लें आहा. कित्याक तिने जें काम जावपाक जाय आसलें तें जायना. सो तेका लागून तो पर्सनली चीफ इंजिनियर आमच्या बिल्डिंगान 2 दीस विजीट मारले. जायना जाल्यार तुमी मिनिस्टराक बी दवळीकर मिनिस्टराक कॉन्टेक्ट बी करतले पावर मिनिस्टराक. सो आमकां नेक्स्ट विकान तो येतलो आयडेंटिफाय करतलो जे प्रॉब्लम जाय सॉल्व तरी आसून सॉल्व जायना जाल्यार मागीर आमी मिनिस्टराक कॉन्टेक्ट. पूण म्हाका दिसता तो एक पर्सनली येयलो जाल्यार सगळी प्रॉब्लम आहा म्हाका दिसता 70-80% सॉल्व जातली. हें काम आमचो स्टाफ आहा ते बरे भाशेन केलें जाल्यार आतां आमचें मेंटेनन्सूय आहा तेंच पयलीं सद्या बरे भाशेन जावपाक जाय. हाफ वे केलें जाल्यार ती प्रॉब्लम मागीर पावसान तेका लागून चड काम हें जाता पावसान दिसांनी. जीं झाडां कातोरपा आहाय ती सारकें सिस्टमॅटीक आतां ती कातोरपा हाफ काम केलें जाल्यार जायना. सो हें पयलीं काम जावपाक जाय तें जावना त्या पासून जालें ना. त्या पासून आतां चीफ इंजिनियर येशनो पयलीं तेका ऑर्डर दिल्ल्या तें सगळें साफ करून दवरूंक. ताका तें कितें आयडेंटिफाय केलें म्हणून साफ जालें ना जाल्यार तेणें प्रॉमीस केलां जेई जावं कोण ना तेजेर एक्शन घेतलो. तो इशू आशिल्लो तो जालो सॉल्व जालो तो आजून पासून चालूच आहा. आमचो लॉंग पेंडींग 2010 सावन हो इश्यू सॉल्व जाता. दांड्यावाडो जंक्शन ती एरिया रेजिडेन्शियल एरिया आहा थिंगा त्या पार्टी पयलीं 1989 लँड एक्वायर जाल्लें. सो त्या लँड एक्वायर जाल्लो 2 लेनां एक्वायर जाल्ले. सो त्या टुवेल आतां न्यू प्रपोजल घायला ती 6 लेन घायला ती पासून आतां तेजेरूय अलायनमेंट केला. सो लास्ट ऑलमोस्ट 15 इयर्स जाली हिंगा लोक झगडटा आनी ते अलायनमेंट चेंज करता. पूण सडनली आतां न्यूज मेळटा ते भाशेन ताजो हें जालो टेंडर जालो. टेंडर जावन तेजो फायनल कॉन्ट्रॅक्टर फायनल जालो म्हण आयकलां. पूण जेन्ना फाटीं चीफ मिनिस्टर आमची कॉन्स्टिट्युन्सी एक विजीट मारली कुडबाणा आयलो तेन्ना एक तेणें स्टॉप केल्ली दांड्यावाडो जंक्शनाचेर आनी तेन्ना एक हें दिलें एश्युरन्स दिल्यार तुमी त्या ऑल्टरनेटीव बायपास आहा तें तुमी NOC हाडाय म्हणून. NOC आपण कन्सिडर करता म्हणून.
सो ती आमी सरपंच पंच बी थिंगाचे मेळ्ळे. हांवूय ते कोमदाद मिटिंगी आहलो आनी ते कोमदादी हें कोन्न कन्विन्स करून कोमदादीन आतां NOC दिल्या बायपास ते सायडीन व्हरपाक. आनी ती NOC घेवन काल सरपंच पंच आनी थिंगा लोकल्स घेवन आमी काल चीफ मिनिस्टराक तेगे मेळ्ळे आनी तेणें आमकां तें सगळें आयकून तेणी आमचे हायवे इंजिनियर आहा सो ताका वचून मेळपाक सांगलें. ताचे फाटल्यान CMाक मिटींग घेवन आमी ताका इंजिनियराकूय मेळ्ळे, ताकाय सगळें एक्सप्लेन केलां आनी ताणें आतां सांगलां ते फूल पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दितलो म्हणून कितें आहा तें आनी फूल प्रोसेस केन्ना स्टार्टींग टू आतां कितें जाल्लें कोण डिसिजन घेतली की जाल ना ते पासून तें प्रेजेंटेशन करतलें. मागीर चीफ मिनिस्टर तो डिसिजन घेवन दी म्हणटा. सो आतां कितें जालें तेन्ना एक अलायनमेंट फायनल जाल्लो. सो आतां काल इंजिनियरान सांगलें ते 2017 गोंयचो प्रपोजल दिल्ली धाडलो, हायवेया धाडलो आनी तो तेमी फायनल 2017. सो आफ्टर 2017 पासून ते विलेज पंचायत पासून ते फॉलोअप करताली आनी तेच्या फाटल्यान ते मुखार कांयच जालें ना. ऑलरेडी तेमी पयलीं धाडलो तेजेरूय तेमी फायनल केल्लो. सो आजून पासून लोकांक डिमांड आहा की रेजिडेन्शियल एरिया बायपास तुका व्हरपाक मेळटा. आतां तेमी प्लॅन केलें तें वता जाल्यार ऑलमोस्ट 2000 ट्रीज थिंग कट करपा पडटा. ऑलमोस्ट नंबरींग तेमी चालू आहा तें 1500 क्रॉस जालो, कंप्लीट जावं ना. सो म्हणजे हिसपान थिंगा मोर दॅन 2000 तरी झाड वयतलीं. सो तें सेव जातलें प्लस रेजिडेन्शियल एरिया सेव जातली ती डायवर्ट केली जाल्यार आनी ते सायडीन म्हाका दिसता नॉट मोर दॅन 100 थिंगा झाड वचपा न्हय. आनी प्लस तुका फ्युचराकूय थिंगा एक्सपान्शन करपा जाय जाल्यार थिंगाय बरें आहा. आनी म्हाका दिसता थिंगाय वयले जाल्यार कॉस्ट वायजूय तुगे सेव जाता. याके स्टिल्टाचे केल्ले पळय ते सायडीन वयले जाता. सो म्हाका दिसता आतां पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आहलें. आतां हायवे इंजिनियर्स CMाक ते ब्रीफ करतले कालचे मिटिंगेचे आनी मागीर CM डिसिजन घेतलो. पूण 100% तें जावपाक जाय न्हू, तें जायना. सो जें झाड कातरपा जाय तीं हाफ वे जाता, दिसते मेळटा तीं कातरता तें जायना. पूण मागीर तें पावसान प्रॉब्लम जाता. सो तें जालां ना. आतां आमचे चीफ इंजिनियर पर्सनली येवपा पडटा आतां काम जायना म्हण थिंगा आनी जें एक्शन घेवपाक तें तो घेतलो. सर आनी एक क्वेश्चन आशिल्लो तो उदकाचो जो प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट जालो तुमचे जे मेजर तो प्रॉब्लम आशिल्लो तो उदकाचो प्रॉब्लम प्रेशराचो प्रॉब्लम आहा. आतां आमी एका आमच्या डिपार्टमेंटाकूय आमी उलयल्ले आहा आमच्या आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेशर प्रॉब्लम आहा. सो ते म्हणटा कित्याक सेरावलीनसून आमकां प्रेशर दिना. सो सेरावलीनसून प्रॉब्लम आहा. जेन्ना जायते फावट आतां ब्रेकडावन जाता, ब्रेकडावन जालो म्हणजे रिपेर करता म्हणल्यार ते हांगा प्रेशर बिल्ड जावपा आनी 4 दीस वयता. सो हे मेजर प्रॉब्लम आहा. आतां आमी जायते आतां आमची एक चिंचिणी टँक आहली ती इतली वर्सां बांदलेली बंद जाल्ली. आतां रिपेर जाल्या ती आतां ते फील करपाक चालू जालो. खंय चिंचिणी सायडीक खंय जाता ते थिंगा आमी टँकांनी भरून टँक वॉटर टँक आहा ती भरून आमी सप्लाय करपाक चिंता. आनी जायते कडेन आमी इंजिनियरा कडेन उलयलां. ओवरहेड एडिशनल ओवरहेड टँक प्लेसीस 2-3 आयडेंटिफाय केले. ते प्रपोजल ओवरहेड जावपाक कित्याक कंटिन्युअस उदक येवपाक प्रॉब्लम जाता आनी प्रेशर मेळना. सो नवी पायपलायनां घालपाक बी कितें प्रपोजल एक नवी पायपलायन आमी प्रपोजल ऑलमोस्ट टेंडर जाल्लो आनी सांजे दियारेला पाद्री ते मोडार एक प्रॉब्लम सदांच जाताले. तें आतां टेम्पररी सोल्युशन तेंका दिल्लें बुस्टर पंप घालून. सो जेन्ना ही पायपलायन चेंज जाली तें सॉल्व जालें. तेजे भाशेन आमची आख्खे वेल्ल्याकूच पायपलायन चेंज करपाक जाय. पयलींच्यो पायपलायन त्यो पायपलायनी खंय आतां घडये खंय जाल्यार प्रेशर मातशें वाडला जाल्यार फुट्टा आनी ती लिकेज जावन आनी प्रेशर डावन जाता. सो फेज वायज आमी प्लॅन केल्लो आहा. फेज वायज तो सगळें रिप्लेसमेंट करपाचें. थँक्यू वेरी मच.